am Advocate Siola, candidate for Ward number 3. Today the voting has begun. It's an auspicious day. Also the birthday of one of my volunteers. So I have already voted, and there are other people also we have kept our team to have staggered voting so that people are available at all times. There is fear of COVID, and people had consulted me also over that. I did not want to push them, because it really does depend on them whether they will be choosing. Of course, it is health, but health can also be there when you come to vote. So health versus electoral duty, what they will do. But I have consulted them, and I have told them that the reason why we have 3 booths and they are very far from one another, there is social distancing, there are markings also. So people can definitely come out and vote. With my family, I cast my vote in the morning, following all COVID guidelines, precautions and SOPs. I voted for a future ready Fatalda. एक्सपेक्टेशन किती आहे तुमची? आमचे एक्सपेक्टेशन आहा की लोक सगळ्या महिलांनी जाल्यार आमकां खात्री आहा की लोक आज ही जी आमकां पॅन्डेमीक आसा ही पॅन्डेमिकाक फेस करून लोक आज एक कॉम्प्रिहेन्सीव डोज, फर्स्ट डोज, ही पॉलिटिकल पॅन्डेमीक जी 2019 गोंयांत आहा, ही पॉलिटिकल पॅन्डेमीक घरा धाडपाक पयलो डोज वॅक्सिनाचो आज जातलो ही म्हाका खात्री आहा, आनी फातर्डेच्यान सुरवात जाता. चेंजीस जातली सर. पयलो डोज आज, दुसरो डोज एसेंब्लीची जाली, ताजे मागीर सगळे म्युटंट स्ट्रेन्स ज्यो आहा ह्या BJPच्या भायल्याच्यो सगळ्यो ना नश्यात जातल्यो आनी गोंय एक गोंयकारवादी सरकार मेळटा. सावंतवाडी जाली. Lyndon Pereira, candidate of Ward number 3. I'm contesting this for the second time, and I'm so happy that there are a lot of people come out at the time of now COVID-19 pandemic. COVID-19 also is there. People come out in huge number, and the response of the people is good. And I'm confident that if it starts people coming in the large number, I'm sure that I'll be winning by a large margin. माझे नाव पूजा नाईक आणि हांव वॉर्ड नंबर 4चे कॉन्टेस्ट करता, आणि हांव विजय सरदेसाय पॅनलांतले कॅन्डिडेट आसा. तर सकाळच्यान आमी सगळ्या बुथा कडेन भोंवता, पयला बरो रिस्पॉन्स आसा, लोक बरे भायर सरला सकाळचे. पयलींच लायन सगळ्यांनी करून दवरलेली, आनी सगळे आमचे जे 4चे खुबशे पयला वोटींग मारून चडशे पळय चालू आसा, तेंचे स्लो चालूच आसा, बरो आसा रिस्पॉन्स. तुझे तो लास्ट टाइम वॉर्ड नंबर 9 बसले, आता तू वॉर्ड नंबर 4 लोकांनी तुका एक्सेप्ट केला बाबा. पळय वॉर्ड नंबर 4 असलो वॉर्ड आसा ज्या वॉर्डान सरान खुबशे डेव्हलपमेंट केला. तो विजय सरदेसायचे पॅनलांतले म्हटल्यार सगळ्या लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केला. कसो रिस्पॉन्स आसा, आनी जे आतां कोवीड आसतना लोक येता भायर सरतात, कशें कितें? बरे तरेचे उत्साह लोकां मदीं आसा, आनी कोवीड हें आसून सुद्दां लोक आपूण जावन सगळे बंधनाचे हें आसा तें पाळून लोक भायर सरतात. सॅनिटायज मास्क घालून गाडयेन फक्त 2 जाण 1 जाण वेवस्थीतपणे लोक येवपाक लागले. आनी म्हाका दिसता हेंच उत्स्फूर्त जो प्रतिसाद आसा तोच मडगांवचो फातोर्डा आनी कुर्तरेचो जो पार्ट आसा ताजें भविश्य ठरयतलो. आनी खूब बरें दिसलें की लोकांनी ह्या म्हणजे कोरोनाक लागून आयसोलेट करचे पेक्षा फुडले 5 वर्सांचे भविश्य चिंतून लोक ज्या तरेन भायर सरतात. हांव प्रवीण जेना नायक, वॉर्ड नंबर 6चे कॅन्डिडेट, फातोर्डा फॉर्वर्ड बॅकड बाय फातोर्डा फॉर्वर्ड. ह्या वॉर्डान आमचे हितून 2 पार्ट आसा हांगा. दोनी पार्टान आमची बरी आमची वोटींग जाल्ली आसा. पार्ट 1 तर म्हागेलो होम ग्रावंड म्हणटा तसो, की तितून 2 वरां भितर जवळ जवळ 350 वोटींग जाला आउट ऑफ 1000. आनीक दुसऱ्या पार्टांनी म्हाका फेवरेबल आसा, आनी आमचेच सगळें हें येत आसा. कोविडाचे हेका लागून आमचे हितून पार्टेन सगळ्यांचें वेवस्थीत हें करून दवरलें आसा. प्रत्येकाक आमी एक सॅनिटायझर आनी एक मास्क दिता लोकांक जेन्ना कोण येता पळय न्ही तांकां. म्हणजे कोविडा पासून आमकां मातशी भिती आशिल्ली कमी जातलें वोटींग म्हणून, पूण आमचे हितून सामकें आमचें वोटींग सामकें बरें जाल्लें आसा. म्हजें नांव योगेश नागवेकर, वॉर्ड नंबर 6, फातोर्डा, काँग्रेस फॉर फातोर्डा कॅन्डिडेट. आज सकाळच्यान आमकां हांगा बरो पैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळा.
ह्या वॉर्डान तशेंच अल्टिमेटली जे दुसऱ्या वॉर्डान बसून जे अशे आमचे कॅन्डिडेट बसले तांकां सगळ्यांक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी म्हाका तरी 100% दिसता आमचे पॅनल पॉझिटिव्ह आसा अँड वी आर विनींग दीस पर्टिक्युलर पॅनल ऑफ फातोर्डा काँग्रेस ऑफ फातोर्डा. कितले कॅन्डिडेट आमचे 6 कॅन्डिडेट आसा सद्याक आनी 6च्या 6 वॉर्डांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आज बसून सकाळच्यान हांगा इवन इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर द सिनारियो इज इन टर्म्स ऑफ पॅन्डेमीक द पीपल हॅव कम आउट टू वोट फॉर गूड आनी तेंच्या फुडाराचो बऱ्या खातीर आनी बाकीचे जे नेगेटिव्ह एलिमेंट जे आसात तांकां पयस करून घेवपा खातीर हांगा लोक आयिल्ले आसात. हांव प्रतीक परब वॉर्ड 24 मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो कुडचरीन पडटा त्या भागान हांव कॅन्डिडेट. सो आयज इलेक्शन वोटींग सुरू जालें. हाय स्पिरीट आशिल्ले लोकांचे भरपूर रिस्पॉन्स आशिल्लो. काल सांज मेरेन किंवा तेच्या पयलीं मेरेन दिसतालें की लोक टर्नअप जावचे ना म्हणून कित्याक लोकांक मातसो कोविडाच्या भयाक लागून इट वॉज लुकींग स्लायटली डायसी पीपल मे नॉट टर्नअप बट इट लुक्स लायक लोक मातशे एक्सायटेड आसा. तितून भितर दुसरी गजाल अशी जाल्या की एक प्रॉब्लम एक खूब त्रास करपाचो असो प्रॉब्लम जाला लोकांक की एकाच फॅमिली भितर चली एक दुसऱ्या वॉर्डान आनी चल्याक दुसऱ्या वॉर्डान किंवा चली एक दुसऱ्या वॉर्डान आनी बायलेक एक मेंबर किंवा 2 मेंबर दुसऱ्या वॉर्डान पडिल्ल्या. सो ते बाबडे सोदीतूच उरल्या. खुबशे जाण त्या गजालीक लागून बेजारून हांव त्या वॉर्डांतलोच न्ही जाल्यार हांव त्या कॅन्डिडेटाक पासून कसो वळखतलो ते कोण रावले ते अशें म्हणून खुबशे लोक डिस्करेज जाले आनी तेजो परिणाम पयलो आमी. वी हॅव सीन द रिजल्ट. WRDचो जो बूथ आसा थंय 24 नंबर वॉर्डाच्या वोटिंगाक बुथाक एब्सोल्युटली लो रिस्पॉन्स. हांव अगुस्तीन मिरांडा. हांव वॉर्ड नंबर 9 बसला आनी हांव मुखार आमचे जो लोकांक पळय हांव सगळे वोटर पयली थँक्यू म्हणटा कित्याक म्हाका वॉर्ड नंबर 9 तुमी म्हाका सपोर्ट कराय कित्याक हांव मुखार सरो सोदता कित्याक कसली काम करपाक कित्याक मुगे काम जाल्लें हांव मुखार लोकांक काम करपाक सोडपा लागून हांव मुखार सरला आनी सगळ्यांक म्हाका वोट मारचो आनी म्हाका हेल्प करचो. तूं खंयच्या पार्टीक सपोर्ट केला? हांवें कोणाक पार्टी सपोर्ट केलो ना. हांव ओन बसला इंडिपेंडंट कित्याक मुगे काम जाल्लें आनी लोकांली काम जाल्लें ताका हांव मुखार सरला कित्याक काम करपा लागून. हांव कमेल बरेटो वॉर्ड नंबर 9 कॅन्डिडेट मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो. आनीक आज वोटींग लोक बरो भायर सरून आयला आनीक लोकांनी उमेद दाखयल्या आनीक म्हाका पयल्यार बरो सारको बरो नेट दाखयला आनी बरो म्हाका एक कॉन्फिडंट आयला की मुगेल जाता हांव जिखता. सो खरें लोकांनी म्हाका लागून लोक भायर सरून आयल्या आनीक दे वॉन्ट लायक मी बरो एक काम करपी आनीक डेडिकेट आनी लोकां पासून पावपी. कित्याक लास्ट हांवें खूब वर्सां काम केलें आनी पॉलिटिक्स सोडून आसलें लोकल काम सोशल वर्क चालू दवरलें आनी आज म्हाका दिसता तेजे म्हाका पावती मेळटा. मिलाग्र नोराना वॉर्ड नंबर 8 म्हाका विजय सरदेसाय पॅनलान उबो रावलो आसा आनी म्हाका दिसता हे वोटींग पयल्यार म्हाका हांव जिखला वयचे पण म्हणून आसा म्हाका सगळी आतां टायमींग जाला एटलिस्ट 80% वोट जाले आसा. म्हाका हांव मेजॉरिटी वोटींग म्हाका एक्सपेक्ट 1500 वोटींग पडली. वोटर किती तुमगेले? 2500. मारगांव म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आणि आमच्या वॉर्डान 2700 वोटींग हा. 2700चे म्हाका दिसता कोविडा खातीर एक उणे चडशे लोक भायर सरपाक त्रास जाल्ले कारणान 1600 सुमार वोट जावपाक शकता. मोस्टली 50 to 60% नाजाल्यार 70% वोटींग जातलें तितून हांव लोक म्हाजे कडेन जें काम हांवें केलां आनी त्या हितून म्हाजे कडेन लोक रावतले म्हणून अशें आसा आनी हांव त्या लोकांच्या हेजेर हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट लोकांच्या हेजेर हांव निवडून येतलो अशें म्हाका आसा. ह्या कोविड महामारी खातीर लोकांचो जाय तसो रिस्पॉन्स मेळना. लोक स्लो भायर सरपाक लागल्या. ह्या बुथाचेर तर एकदम कमी वोटींग जाल्लें तरी पासून म्हाका आशा आसा जो लोक भायर सरता तो BJPचे वायब्रंट पॅनल येवपा खातीर भायर सरता आनी फुडलो डेव्हलपमेंट विकास तांकां जाय आनी ह्या म्युनिसिपालिटीचेर कॉन्फिडन्स तेंच्यांनी घेतलो ते काम करतले अशें आसा. सर ओवरऑल मडगांव फातोर्डा 20% वोटींग जाला. हय ह्या कोविड महामारी खातीर लोक भिवपाक लागले.
वोटिंग जाता तुमची फेवरा जाला 100% लोक आमकां स्थान दितलेच. तुमच्या मडगावच्या शेताबद्दल किती दिसता तुमकां? मडगाव मेजॉरिटी आमची येतली. 1, 2, 3 सीट गेल्या दिगंबरा मडगाव ताजेर वचना बाकी सगळे आमचे. तुमकां खबर आसतलें मरे. I'm Ronita Asgaonkar, contesting from ward number 14. Due to this pandemic, the response is very low, but during the campaigning period, it was very good. And I wish the people come out this way only. So now only wishing that the words come into reality. Thank you. तुमकां दिसता तुमी विन जातले म्हणून? Yes, according to the support I have seen during the campaigning, I think I will. इलेक्शनाचो रिस्पॉन्स म्हाका तरी बरो दिसता. मडगांवकारांनी जो रिस्पॉन्स म्हाका दिला हातूंतल्यान एक क्लियर जाता की मडगांव सिवीक अलायन्स ही पूर्ण मोहबता नगरपालिकेत सत्तेर येतली ह्या बद्दल इल्लोय दुबाव BJP गव्हर्मेंटाच्या अस्ताक मडगांव शहरांतल्यान सुरवात जातली अशें म्हाका दिसता. दीस इनसेन्सिटीव अँड इररिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट मस्ट गो अशें लोकांचें मत आसा. पळय पुलिसाच्या बळाचेर धमकी दिवन आमच्या कार्यकर्त्यांक सतावपाचो प्रयत्न जालो, पण आमचो खंयचोच कार्यकर्तो ताका बळी पडलो ना. राती सुद्दां आमच्या एका कार्यकर्त्याक डिटेन केलो अर्दवर. म्हणजे अशा परिस्थितीत सुद्दां आमच्या कार्यकर्त्यांचें मॉरल हाय. आनी ह्या दामबाबाचें स्थळ, ह्या दामबाबाच्या स्थळार दादागिरी चड दीस चलना. जे दादागिरी करताले ते सगळ्यांक दामबाबान तांची जागा दाखयल्लो आसा. म्हाका खबर आहा ह्याय खेपेक जे दादागिरी करतात दामबाबाच्या स्थळार तांकां दामबाब तांचें स्थान दाखयता. हांव सगळे मडगांवकारांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इतली परिस्थिती वायट आसा. कोविडाच्या पॅन्डेमिकांतल्यान सुद्दां लोक भायर सरल्या आनी लोकांनी वचून केला म्हूण तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं.